ओके. फाटल्या दिसांनी जो सुभाष वेलिंगकर सर आहा तेणे स्टेटमेंट केले की जो फ्रांसीस झेवियर आहा जो ओल्ड गोवा आहा गोंयचो साहेब म्हणटा तेजी DNA टेस्ट करपाची म्हणून. सो तुमकां कितें म्हणटा तेजेर? सुभाष वेलिंगकर जो सर आसा तो प्रोफेसर आसा, पूण तेणें अशें उलोवप हें सारकें न्हू, सारकी चुकीची गजाल. गेलीं कितकीच वर्सां जालीं आमच्या गोंयच्या साहेबाक आमी गोंयचो साहेब म्हणून मानता. आमचे हिंदू भाव, मुस्लीम भाव, कॅथलीक भाव सगळे आमी एक. आमच्यो ही जात ही ना, आमी सगळे भाव एकूच. पूण ही आतां खंय तरी फूट घालपाची गजाल चलता. हेणें इतको शिकून येदो व्हडलो प्रोफेसर म्हणून नांव धरून कांय अर्थ ना तेजो. म्हाका दिसता की तेणेन तेका लोकांनी बूध शिकोवपाची गरज आसा की अशें फूट घालप हें सारकें न्हू. आनी आख्खो गोंयचो लोक उठपाक टायम नाका. जसो उजो पेटोवपाक काडी पेटयली म्हणून उजो पेट्टा पळय तो, की आख्ख्या गोंयचो लोक एक उलो मारीत जाल्यार आख्खो लोक एकठांय जावपाक टायम नाका. पूण तेणें हेजेर चूक मागपाची गरज आसा. आनी अशें लोकां भितर फूट घालप आनी जाती प्रमाणे अशें स्टेटमेंट करप ही सारकी चुकीची गजाल आसा. हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की तेणेन चूक मागची की हें तेणें केलां तें सारकें न्हू. आनी गोंयचो साहेब त्या जाग्यार आसा. आख्ख्या वर्ल्डाचो लोक ते पांयां पडोंक येता. जायत्या लोकांचें बरें जाता. गेलीं आमची जाणटी नेणटी कितकीच वर्सां जालीं देवाक पांयां पडटा. इतको लोक भायरसून चलोन येता. तो पिसो म्हणून लोक चलोन येना न्हू. गेलीं कितकीच वर्सां जालीं आपल्या आंगवण्यो करता. लोक वाती पेटयतात. कोणाक आयकूंक येना जाल्यार थंय हें घालता, वाती पेटयता. कोणाचो पांय मोडला जाल्यार सारको जावन चडून घालता. हें देवा कडेन असलीं फकाणां करप हें सारकें न्हू. तेज्या बाबतींत कोणी जर अशें उलयल्लें जाल्यार दुसरे भशेन जातलें आहलें. पूण अशें हेणें करप हें सारकें न्हू, सारकी चुकीची गजाल. तेणें सॉरी म्हणपाची जर गरज आहा, नाजाल्यार आमचो गोंयचो लोक एक उलो मारीत जाल्यार तेज्या घरा कडेन जर बसत जाल्यार बसपाक टायम नाका. समज तेणें चिंतूंक जाय तो सर तेणें अशें उलोवप हें सारकें न्हू. आनी अशीं फकाणां करप ही सारकी न्हू. आयज हें उलयतलो फाल्यां आनीक हेजेर स्टेटमेंट करतलो, ही चुकीची गजाल. तेणें लोकां कडेन म्हटल्यार तेणें चूक मागची गरज आसा. आनी चूक जर तेणें मागली जाल्यार तेका लोक भोगसूंक शकता. नाजाल्यार हें फुडें वाडत वयतलें आनी आमचो लोक ओगी बसपाचो ना. कित्याक आमी गोंयच्या साहेबाक गोंयचो साहेब म्हणून मानता आनी साहेब म्हणून मानतले आनी आमी सदांच मानतले. तो कितें DNA टेस्ट करूं, हें टेस्ट कर म्हणून तें सारकें न्हू. तें फकाण तें सारकें न्हू. DNA टेस्ट पयलो तेजो वेलिंगकराचो टेस्ट करपाचो. बाबा तेजो बेजो सारको आहा काय ना पळय तो, ही गरज आसा.